2019 सावन सर्गेस्त नागेशबाब करमली यांची घरकान्न मोहिनी करमली यांच्या यादीन मोहिनी स्मृती पुरस्कार भेटवण सोहळा आयोजित जाता। शुक्रारार 2022 वर्साचे पुरस्काराचे मानकरी कोंकणीची नामनेची लेखिका नयना आडारकर, माया खरंगटे, नूतन साकरदंडे तशेंच ज्येष्ठ लेखक अशोक भोसले हांकां फावो जालो। हे पुरस्कार ह्या सुवाळ्याची मुखेल सोयरी हेमा नायक हांच्या हस्तुकी भेटयले। ह्या सुवाळ्याक रामदास करमली, अनंत अग्नी, दिनेश मणेरकार, शकुंतला भरणे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लीं। भैया वैबाई गेली आणि त्यांना नागेश बाबान चिंतिल्लें की तिच्या नांवान कितें दिवपाचें, कितें कार्य करपाचें। तेन्ना 1919 हो पुरस्कार सुरू केलो आणि आतां मेरेन आयचो धरून 4 अशे सुवाळे जाल्या आणि 11 लोकांक हो पुरस्कार दिला। मदें कांय दीस कोवीड वेळार 1 वर्सां 2 वर्सां तें काम जावपाक पावलें ना, सो आतां तें परतें फुडें वता। म्हज्या घरान सारकें म्हज्या भुरगेपणा पासून कोंकणीच्या चळवळे कडेन संबंद आसा, कारण नागेश बाबाक लागून आमचो सगळ्यांचो नागेश बाब जरी चळवळीन सदांच फुडें आशिल्लो, पण आमच्या घरातल्या प्रत्येक मनशाचो कसो ना कशा तरेन कोंकणी चळवळी कडेन संबंद आसा। सो कोंकणी चळवळीन जे लोक कार्य करतात, ओके, तांचे कार्य जे आसा कितें आसा, लेखक जे असतात, काय व्हडले लेखक असतात तांकां अशी पुरस्कार मेळटात, ओके, पण अशेंय कितें म्हणटात ते सैनीक असतात खंयच्या हातूंत, आनी सैनिकांचें जें काम आसा तें केन्ना केन्ना लोकांच्या लक्षांत येना। पण जर झूज जिखपाचें आसा तर सैनिकाचें काम जनरला इतलेंच म्हत्वाचें। जनरल केन्ना वचून झुजा मळाचेर रडनात, सैनीक रडटात आनी झुजान जैत मेळयतात। नागेश बाबांनी म्हजी वळख खरी म्हणल्यार आकाशवाणीचेर जाली आनी मागीर हांव नागेश बाबाच्या घरचेंच जालें। नागेश बाबा आमच्या घरचे जाले आनी इतलें की सगळीं वयनी म्हणटा तांकां, आनी तांचे कडेन केन्ना हांव आकाशवाणीचेर गेलें बी जाल्यार घरा कडेन नागेश बाबा घरा कडेन येवपाचें जेवपाक, आनी हांव तांगे बी जेवपाक वतालें घरा। म्हणजे अशें घरचेंच अशें वातावरण। आनी आपल्या मनशा कडल्यान जेन्ना फाटीचेर थाप पडटा तेन्ना ती एक व्हडली खोस आसता। आनी म्हाका जेन्ना कळ्ळें की हांव माय आनी नूतनाक हो मोहिनी पुरस्कार फावो जाला आनी म्हजो भाव अशोक भोसले हाकाय हो पुरस्कार फावो जालो, तेन्ना म्हाका खूब आनंद जालो, कित्याक घरची मायेची थाप, आनी ह्या मायेच्या थापान हांव खूब सदगतीच जालें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें। म्हाका पुरस्कार खूब मेळ्ळे, पूण हो पुरस्कार जेन्ना मोहिनी पुरस्कार मेळ्ळो म्हणून कळ्ळो तेन्ना एक वेगळीच खोस जाली, कारण ही आमकां नागेश बाबा कडल्यान आनी मेळिल्ले हे पुरस्कार, आनी तो आमकां तिगांकय आनी आमच्या बरोबर आमचो भाव म्हणपी सदांच अशोक भोसलो ताकाय मेळ्ळो। आमकां चौगांकी मेळिल्ल्यान खूब खोस जाली। आनीक भाभीच्या नांवान नागेश बाबान दवरला तो आपल्या बायलेच्या नांवान, म्हज्या भाभीच्या नांवान, ताकाय लागून म्हाका खूब खोस जाली। मोहिनी पुरस्कार मेळ्ळो हें म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना म्हाका खूब खोस जाली, कित्याक तो नागेश बाबाची घरकान्न मोहिनी म्हळ्यार आमची भाभी तिच्या नांवान मेळ्ळो, आनी तो मेळटना आमकां त्रिवेणीक म्हणजे म्हाका, म्हजे इश्टिणी नयना आडारकर आनी माया खरंगट्टे ह्या तिगांकूय मेळ्ळो। ह्या खातीर ही खोस म्हाका दुप्पट जाली। पुरस्कार जायते मेळ्ळा, पूण ह्या पुरस्कारान खाशेली अशी ऊब आसा जी मायेन भरल्या, भाभीच्या मायेन आनी नागेश बाबाच्या आशिर्वादान, त्या खातीर हांव खूब खोशी आसा।